घेवन काँग्रेसीची एक प्रेरणा घेवन आपल्याक काम करपाची इच्छा आसा ती इच्छेनुसार आज तो ह्या पक्षान प्रवेश करता। तर ह्या सोहळ्याक जे आमच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ले श्री माणिकराव ठाकरेजी तांचे हांव ह्या सोहळ्याक स्वागत करता। डॉक्टर अंजली निंबाळकर हांचें स्वागत करता। त्याच बरोबर आतां आमच्या मदीं आयिल्ल्या आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन श्री युरी आलेमाव जे आयिल्ले आसा, युरी आलेमावाचें स्वागत आनी हेर सगळे मानेस्तांचें स्वागत करता। आनी मागता की फॉर्म हांव मागता की शिरोडकर देतील अध्यक्ष। हांव मागता की आमचे जे शिरोडेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा नेलो काशियस हाणें तांकां येवकार दिवचो आनी जे रिसर जो तांचो प्रवेश जाता ते तांचे मेंबरशीप फॉर्म तांणी तांकां हँड ओवर करचें। त्यांनी घेऊन अध्यक्षांना द्यायचं असतं। Show it like that. Yeah. And you. ब्लॉक प्रेसिडेंट स्नेलो येवकाराचे उलोवप करचे। आज आमच्या मुखार आसा AICC डेस्क इंचार्ज सर माणिकराव ठाकरेजी, आमचो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सर गिरीश चोडणकरजी, आमची मॅडम अंजली निंबाळकरजी, आज आमचे सगळे लिडर ऑफिसर आले आणि म्हाका तुमी म्हाज्या भावानो मेळटालो। आज एक शिरोडेचे आमचे एक कॉस्ट्यांचे लोकांक एक उमेदीची गोष्ट की आज आमचो एक सोशल वर्कर ती शिवप्रसाद शिरोडकर हे काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाता म्हणून। आज तुमकां सांगपाची एक गोश्ट म्हणल्यार 2017 आमी लास्ट शिरोडे कॉस्ट्यांची काँग्रेसचो झेंडो वयर काडलेलो। ते फाटल्यान 2 इलेक्शन जाली। आयज पर्यंत आमी काँग्रेस पार्टी खूब फाटल्या पडली की आमी काँग्रेस लिडर दिवना कॉस्ट्यांनी। आयज हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट नात्यान आनी आयज शिवप्रसाद आमकां आनीक सपोर्ट मेळ्ळा पूण आमी दोनी ठाकरे सराक आनी आमचे DC प्रेसिडेंट सराक आमी आतां एश्युअर दिता की दोनी मेळोन एक शिरोडे 2026-27 पसून शिरोडेचो झेंडो हे कॉस्ट्यांची पद वयर काडिल्ली म्हणून हे तुमकां। आनी नेक्स्ट दुसरें म्हणटा तें आज आमच्या ब्लॉका थ्रू कमिटी आमी शिवप्रसाद शिरोडकराक काँग्रेस पार्टीक एंट्री दिता। थँक्यू। हांव विनंती करता आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हाणें पुष्पगुच्छ दिवन शिवप्रसाद शिरोडकराचें ताका मदीं स्वागत करचें। तशेंच श्री माणिकराव ठाकरेजी आनी LOP युरी आलेमाव त्यांनी महत्वाची येस हांव मागता आमचे LOP श्री युरी आलेमाव हाणें आपलें उलोवप करचें। हांगा आशिल्ले आमचे गोंयचे डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजी, बाय अंजली निंबाळकरजी, आमचे प्रेसिडेंट GPCCचे गिरीश बाब, तशेंच पाचेर आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे बाब MK शेख, अर्चित बाब, शिवप्रसाद शिरोडकर। आज खूब खुशालकाय भोगता कित्याक शिरोडा मतदारसंघांत म्हाका दिसता सदांच काँग्रेसीचो झेंडा आसतालो आनीक गोंयांत जरी तर चोयल्यार एक एंटी इनकम्बन्सी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या विरोध गोंयभर ही एंटी इनकम्बन्सी आसा। आनीक आमी जरी तर चोयल्यार शिरोडा ह्या मतदारसंघान हायस्ट एंटी इनकम्बन्सी आसा। आनीक जे बाब राजेशान सांगिल्ले ते भाशेन आज जेन्ना
शिवप्रसाद शिरोडकर एक युवक भुरगो मुखार सरला आनीक सोशल वर्क करता. दुसरे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब स्नेलोय आसा. काँग्रेस पक्षाचें काम मुखार व्हरपाक काँग्रेस पक्षाचें जे एक इतिहास आसा हाजो इतिहास आमच्या युवकां मदें व्हरपाक शिरोडा मतदारसंघात खास करून इतले आमदार इतले वर्सां जाले आसा पूण उदकाचे प्रश्न रस्त्याचे प्रश्न बारीक बारीक प्रश्न अजून त्या मतदारसंघात पुराय करपाक आसा. मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचे दक्षिण गोंयान जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना खूब काँग्रेस पक्षाचो मोग आमकां फावो जालोलो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की आज ह्या BJP सरकारा विरुद्ध काँग्रेसूच एक पक्ष आसा ज्या पक्षान आज आमच्या गोंयचे पासत जायत कितें केलें. आनीक म्हाका खात्री आसा की जेन्ना आमची गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी डिफायन जावपाक जाय, जेन्ना इतले व्हडले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट जाता, ट्रायबला विरुद्ध जेन्ना इश्यू जाता, आज भंडारी समाजाच्या विरुद्ध आज जो सरकार जेन्ना ही पॉलिसी मुखार व्हरपाक सोदता ह्या सरकाराक पडोंक ना. पूण म्हाका जेन्ना आज आमी आनीकूय आमचें एक जॉयनींग आसा मुर्मुगांवच्या वाठारांनी कुट्टाडे थिंगाय बाब मारियानोय आज जॉईन जाता. वयता थिंगा काँग्रेस पक्षाचें काम आनी काँग्रेस पक्षाचो झेंडो मुखार व्हरपाक युवकां मदें एक म्हाका दिसता लोकांनी एक डिसायड केलेलें आसा की एक 27 काँग्रेसाचे आमदार निवडून हाडपाक. त्याच पद्दतीन आज बाब शिरोडकराक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनीक रावता की आमी आमचे भितर युनिटी दवरून आमी सगळ्यांनी आमचो लक्ष आसपाक जाय की ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टी घरा धाडपाक आनीक तुजोय हातभार आसतलो म्हूण समजून घेता. देव बरें करूं. आता मागता की आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी हाणें संबोधीत करचें. आज शिरोडा मतदारसंघाचे खातीर एक बरी गोष्ट जाता. आमचो तरुण यंग बाब शिवप्रसाद वसंत शिरोडकर धाडसी आसा, डायनॅमीक आसा, तो आयज रितसर काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. आनी ह्या वेळार हजर आशिल्ले आमचे गोंयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, सहप्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे टॅचिंग लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे ह्या वाठाराचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब राजेश, युथाचे प्रेसिडेंट बाब अर्चित, आमचे स्पोक्सपर्सन बाब सावयो गुतिनो, बाब समील वळवयकर, आमचो दुसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक, बाब शशांक नार्वेकर, ओके, बाब ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आमचो जेणे आतां रितसर प्रवेश केल्लो आसा, आमचो PCCचो मेंबर थंयचो बाब हेमंत सावंत. आयज खुबशे शिरोड्या मतदारसंघाचे आमचे खूब जुने आमचे लिडर्स पळोवपाक मेळ्ळे. बाब शिवप्रसाद हांचो वडील बाब वसंत शिरोडकर हो डाय हार्ड काँग्रेसमॅन, PCC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी म्हणूनय काम केलां. काँग्रेसच्या वतीन तो इलेक्शनय लढला हाजे पयलीं. आनीक आमी तेजे वय आसलें जाल्यार सुद्दां म्हाज्यान तेजी एक बरी मैत्री आशिल्ली. शिगमोत्सव समिती देखून बाकीचे मडगांवचे सगळे राजकारण कितें मडगांवचे चडशे स्थायीक आसा ते चडशे शिरोडा आनी बरयेचे. आनी ताजे कारणान म्हाजे आनीक बाब शिवप्रसादाचे आनी वसंत बाबाची घरकान्नूय आयज हांगा आसा, जेणे वसंत बाबाक काँग्रेसींत रावन काम करपाक खूब प्रोत्साहन दिल्लें आशिल्लें. बाब शिवप्रसाद हाणें जवळ जवळ 1 वर्स पयलीं म्हाजे कडेन संपर्क केल्लो आनी ताणें इच्छा दाखयली की आपूण आपल्याले जंय जेडी काम करतालो थंय आपल्याक काम करपाची इच्छा आसा. आनी जो आमचो मूळ गांव शिरोडा मतदारसंघात. आनीक त्या वेळार ऑफकोर्स अध्यक्ष हांव नाशिल्लो, पूण आमी जे कोणाक पार्टी आतां ताका आमी प्रोत्साहन दिन काम करपाक लायताले. आनी त्या प्रमाणे हांवें शिवप्रसादाक त्या टायमार सांगलें
तूं अवश्य तुगे पयलीं काम कर आनी ते तूं जेन्ना पळय ब्लॉक सारको घट करतलो लोकांचे साथूय तुका मेळटले. सो म्हाका बरें दिसता आयज की ताणें 1 वर्सा भितर आयज आमच्या स्नेहलो ब्लॉक प्रेजिडेंटाक आनीक आमचो आदलो ब्लॉक प्रेजिडेंट ब्रुनो तोय आशिल्लो भायर आहा, ते सगळे ताणें एकठांय केले, एक नवी एनर्जी शिरोडा मतदारसंघान घातली. आमचो जेन्ना त्या टायमाचो आमदार जो पयलीं ताका प्रदेशाध्यक्ष केल्लो सुभाष शिरोडकर, हेणें येदी व्हडली पदां सुद्दां त्या करून आपले प्रॉपर्टी सेव करपाक BJPन जे एअरपोर्टार थंय सांगून गेल्ले दोगूय तो आनीक सोपटे की आमी बिजनस ट्रिपीर दिल्ली वयता म्हणून, आनी तेजे नंतर ते वचून दिल्ली जॉयन जाल्ले. आनी तेजे नंतर आमकां थंय रिकवर करपाक खूब टायम लागलो. त्या बाय इलेक्शनाक आमी म्हादेव नायकाक तिकेट दिल्ली, पूण थंय आमकां जाय तशी थंय फायट जाली ना. आनी तेजे नंतर अर्देच्या इलेक्शनाक आमकां जाय तसो कॅन्डिडेट थंय मेळना. तेज्या कारणान आमचो जो उठाव जो आशिल्लो आनी जो आमचे ट्रेडिशनल वोटर्स जे आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघात तांकां आमकां कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी शकले ना. सो म्हाका खात्री आसा बाब आमचे ब्लॉक प्रेजिडेंट, तेजे आदले ब्लॉक प्रेजिडेंट थंय आसा हेमंत बाब आसात आनी असंख्य किनयेकर जावं बाकीचे सगळे असंख्य आमचे पार्टीचे लिडर्स थंय आसात. ते सगळे बाब शिवप्रसाद आनीकूय लोक आमकां थंय जॉयन जावपाचे आसात. ते सगळे जर एकठांय आयले जाल्यार आमकां खात्री आसा परतो शिरोडा मतदारसंघ हो परतो काँग्रेसचो झेंडो ह्या फावटी लागतलो हाची आमकां खात्री आसा. ह्या वेळार हांव शिवप्रसाद आनी तेंचे असंख्य वांगडी आयज जे काँग्रेस हावजान तो म्हणटालो कितें आमी 100च आपण हाडटलो हांगा जागो ना म्हणून, ह्या पळयलें जाल्यार आयज 150-200 सुमार लोक आसात. सो शिवप्रसादाक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. आनीक ह्या मतदारसंघान की परत इश्यूज घेवन हाऊस टू हाऊस विजीट जर तुवें स्टार्ट केली आनी आमचे जे नवीन आमी विचार घेवन आयिल्ले आसा लोकां मुखार गोंय सांबाळपाक, ते विचार तुवें थंय मुखार व्हरचे. सद्याक सरकार धडपडटा, तेजे 6 म्हयने एक्सपायरी जावपाक उरल्यात. आमी सांगतात की सरकाराच्यांनी तो खंयच्या डायरेक्शनान वचप तर सगळ्यांक कन्फ्युजन जाल्लें आसा तांकां अशें दिसता. ह्या सरकारान जशें आमी परत परत सांगतात की गोंय विकपाक काडलेलें आसा, गोवा फॉर सेल, आनी जोडी नंबर 1 हे दोगूय सामके प्रामुख्यान मुखार उबे रावल्ले आसात गोंय विकपाक. आमी पयलीं कारापुराक मये मतदारसंघाक बहुजन समाजाक अजुनूय थंय रस्त्यार हाडून बसून तांकां आपल्या जमनीचो अधिकाराक फायट करपाक तांकां लायता. आनी हें आसतना गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो विश्वजीत राणे हांकां त्या लोकांचें कांयच पडून गेल्लें नाशिल्लें. आनी हो सादो इशू थंय गांवकार येवन बसल्यात, त्या गांवकारांक न्याय दिवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनीक आमचो विश्वजीत राणे हे दोगूय अपयशी ठरल्यात. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री अपयशी ठरता आपल्या गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक, तांकां त्या खुर्चेर बसपाचो तांकां अधिकार ना. आयज तेणी गोंयची जमीन सगळे भायले जे लोक आसात तांकां आयज होलसेलान विकपाची तयारी आनी केल्ली आसा. आनी काँग्रेस पक्षान आमी ठरयलां, आमच्या LOPन एनावन्सूय केलां की गोंय 6 म्हयन्यांनी गोंयांत गोंयकारांचो सरकार येतलो. आनी गोंयकारांचो सरकार येतलो तेन्ना आमी पयलीं आमची जी सायन आसतली ती आमचें गोंय सांबाळपाक, आमची गोंयची जमीन सांबाळपाक जी सेक्शनां तेणी इनकॉर्पोरेट केल्यात ती सेक्शनां आमी ड्रॉप करून सगळीं तुमकां जाय तसो पेंट मारपाक मेळपाना. एक बरो रिजनल प्लॅन गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक कन्सल्ट करून, गोंयकारांक कन्सल्ट करून जो रिजनल प्लॅन पयलीं चलताले आनी तेजें प्लॅन्ड डेवलपमेंट जातालें गोंयचें, त्याच प्रमाणे एक बरो रिजनल प्लॅन हेजे मुखार गोंयांक आमी हाडटले गोंयच्या सगळ्या घटकांक विश्वासान घेवन. आनी हेजी अनाउन्समेंट जे सेक्शन करून कन्वर्जन चालू आसा त्या कन्वर्जनाची सगळीं सेक्शनां आमची जी फर्स्ट कॅबिनेटीक जी डिसिजन जातली ती ह्या डिसिजनाचेर आमी सगळे ठाम आसा. आनी हे लोकांक आमी आश्वासन दिलां आनी आमची आश्वासनां केन्नाच बेश्टी नासतात.
हो जो सरकार चल्ला तो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आणि जो कमिशन मॅनेजमेंट करता. म्हणजे गेल्या 5 वर्सांक ह्या सरकारान जवळ जवळ 800 कोटी रुपयांचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून तेजेर कमिशन लुटलेलें आसा. म्हणजे 800 कोटी हो ल्हान अमावंट न्ही. आणि साद्या साद्या गोष्टीक जे जंय 5 लाखांनी काम जाता त्या 5 लाखाच्या कामाक 1 कोटी रुपया हे खर्च करतात, 2 कोटी रुपया हे खर्च करतात. अशें करून हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लो आसा. तें कसलो हें जाल्लो तांकां इव्हेंट आनी इव्हेंटाचें जर बजेट तुमी पळयलें जाल्यार सर्रास हेणी गोंयकारांचे जो पयसो आसा हो पयसो खायत गेल्ले आसा. सो त्या खातीर वेळ येयल्लो आसा. ह्या सरकारची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक जाय तसलो गोंयकारांचो सरकार सत्तेर येतलो, हातूंत लोकांक कोणाकूच दुबाव ना. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांक जी उलो मारलेलो आसा सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय आनी सगळे एकठांय येवन आमकां ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करपाक जाय. ती म्हाका दिसता युनिटी जावपाक लागलेली आसा. सगळ्यांनी ती सुरवातूय केल्ली आसा. आनीक वेगळे वेगळे पक्षूय एकठांय येवपाक सोदतात. वेगळे आमचे लोक जे पयस गेल्ले आसात तेय एकठांय येवपाक सोदतात आनी स्ट्रॉंग जे मतदारसंघाचे लिडर आसात ते काँग्रेस पक्षान जॉयन जातात. जशें युरी बाबान आज सांगलां की सांजच्या आयज कुठ्ठाळी मतदारसंघात जवळ जवळ 1000-1500 कार्यकर्त्यांक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक आसा. ओके. सो ह्या वेळार परत एकदां आमचे शिवप्रसाद बाब हांकां आनी ताचे सगळे वांगड्यांक आमी आयज काँग्रेस पक्षान खूब खुशालेन तुमकां आमी काँग्रेस पक्षान घेतात आनी आमी सगळे एक फॅमिली कशी फायट करुया आनी परतो काँग्रेसचो झेंडो आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात लावया. थँक्यू. AICCचे प्रभारी श्री माणिकरावजी ठाकरे. हांव विनंती करता आमचे AICCचे को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर हाणें आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. Today it is a big celebration for the Congress party once again. As a young dynamic leader and face of Shiroda, Shri Shiprasad Vasant Shirodkarji has joined the Congress family. And for his joining on the dais, we have our in charge Shri Manikrao Thakre ji, PCC President Shri Girish Chodankar ji, LOP Shri Yuri Alemo ji, the Senior Working President Shri Sheikh ji, all the block district presidents Mangaldas ji, Rajesh ji, Shashank ji, the block president of Shiroda, and our young dynamic youth Congress president Archit ji, all the leaders present on the dais, and to the press media. Thank you for covering this event for us. As a young face, not Gen Z but towards Gen Z we can say, who is planning to leave all his aspirations and dedication towards his father's party, Congress party. Till date he was not outside working for the Congress party, but he belongs to the Congress family, and I'm happy that your whole family, your mother, your wife, your children are also here to support you to the decision what you have taken, and we all in the Congress family wholeheartedly would like to welcome you to the Congress family. As your father has been a dedicated Congress worker for ages to come, I hope you also make him feel more proud by working more harder and giving Shiroda Assembly constituency to our Congress party in 2027. We'll have a MLA from there. And I'm happy that the strength of the workers which have come here to support his cause, the block president himself mentioned that now with him entering, the Shivrasad ji entering, the force has become double, and with this double force we will surely ensure
defeat of double engine Sarkar in Shiroda. Thank you and most welcome Shiprasad. AICC इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी विनंती करता की ताणें सगळ्यांक आमकां संबोधीत करचें. शिवप्रसाद शिरोडकर जी, इनका स्वागत करने के लिए, उनके प्रवेश देने के लिए उपस्थित प्रदेश के हमारे अध्यक्ष गिरीश चोरनकर जी, CLP लीडर यूरी अलेमाव जी, हमारे को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट शेख सर, और जो हमारे चारों भी जिला अध्यक्ष राजेश जी, नार्वेकर जी, मंगललाल जी, तीनों हमारे अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप जी, और सभी उपस्थित नेतागण की उपस्थिति में आज शिवप्रसाद जी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हो रहा है. तो जो हमारे PCC अध्यक्ष ने जो कहा था कि जो कांग्रेसी है, कांग्रेस की विचारधारा वाले जो भी कार्यकर्ता नेता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मजबूती देने के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को मजबूती लाने के लिए सब साथ में आना चाहिए. उससे के आधार पे बहुत सारे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस में आ रहे हैं. तो उसी का एक शिवप्रसाद के माध्यम से एक आप देख रहे हैं कि अच्छा होनार एक मजबूत नेता. उनके पिताजी भी पहले कांग्रेस में उन्हीं विचारधाराओं के आधार पे काम करते थे. अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो प्रवेश आज किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. उनका प्रवेश देने के बाद उनको कांग्रेस में जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी तरीके से वो काम करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास जो है. मीडियाच्या बाहेर समज जो भी आज पूरी परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं कि पूरे गोवा प्रदेश में जिस तरीके से ये सरकार, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है. तो ये जनता चाहती है कि ये भ्रष्टाचार सरकार होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको हटाया जाए. ये जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है. हर जगह से जनता की आवाज़ आती है कि इस तरीके से गवर्नमेंट गोवा में नहीं चलेंगी. जिनको गोवा के समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए आज हर बात के ऊपर ये कहते हैं कि हम जो जनता मांगेगी वो देंगे. कुछ तो मंत्री ये कहते हैं कि चुनाव है इसलिए हमको इस तरीके से लुभावने कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेकिन बाद में हम हमारी तरफ से गवर्नमेंट चलाएंगे, ये बोलने में भी उनको हिचकिचाहट नहीं है. इसका मतलब साफ है कि ये जनता की सरकार नहीं है. जनता यहाँ की जो ज़मीन है वो बिकने के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं. जो यहाँ की जनता चाहती है, गोवा की जनता चाहती है कि जो भी एसेट है यहाँ के, वो जनता के काम में आए, जनता के हित में सब तरफ से काम हो. लेकिन ये सरकार चाहती है कि जितना भी लूटने का है गोवा को, उतना लगातार लूटने का काम ये सरकार कर रही है. ये किसी पॉलिटिकली पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है. ये आज जनता करे, कहीं भी जाके आप बात करो जनता से, वो उनके इससे एक ही शब्द निकलता है कि इन सरकार, ये जनता गोवा हमारे की नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये परिवर्तन होना चाहिए. ये जो भाषा वो करते हैं, तो हम यही चाहते हैं, अब जनता से उम्मीद करते हैं कि एक साथ होकर, हमने कई बार कहा है, PCC हमारे प्रेसिडेंट ने, CLP ने बार बार कहा है, हम सबको बीजेपी के खिलाफ साथ में लड़ना चाहते हैं, एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हमको बीजेपी को बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, जनता के हित में काम करना है. यहाँ पे जो भी डिफेक्टर है, जो भी जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
उनको कभी कांग्रेस पार्टी अपने इसमें नहीं लेगी, कितना भी नुकसान हो कांग्रेस पार्टी का। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए लोगों में कि भाई कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को नज़दीक नहीं करती है, मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। जनता चाहती है कि ऐसे विचारों के साथ हमने नहीं जाना चाहिए। जो कुछ हुआ पिछले वक्त आप सभी को पता है कि वहाँ कितने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जा के शपथ लिया। अगर लोगों को इस तरीके से विश्वास उन पर नहीं रहा है, भगवान को अगर इस तरीके से जो पूजने वाले अपने अपने धर्म को, उनकी वहाँ पे शपथ लेके जो बात उन्होंने की है, ये गोवा की जनता कभी भूलेंगी नहीं। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस में कहीं यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। एक मजबूती के साथ गोवा की जनता के विषय लेकर हम लड़ेंगे, गोवा की जनता के लिए लड़ेंगे। और इस वक्त किसी भी इसमें ये बीजेपी की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार बोलती है, धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ है सभी जानते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से लूट की, हजारों करोड़ रुपए लूटे गए वहाँ पे, वो भी अप्रैल के पहले कितने लूटे गए थे पता नहीं, उसके बाद का हजारों करोड़ का वहाँ पे रिकॉर्ड सामने आया है। तो इस तरीके से सरकार जो झूठ बोलने वाले को, भगवान से झूठ बोलने वाले को वहाँ पे अपने पक्ष में लेती है। जो अयोध्या जैसे कांड करने वाले विचारों के साथ जो सरकार जुड़ी हुई है, तो जनता ये नहीं चाहेंगी कि ऐसे जनता को वहाँ पे सत्ता में बिठाना किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। तो एक साथ होकर हमको लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। तो जनता को हमारा ये है कि जो आप जिस तरीके से आपके खुशी के लिए, आपके उसके भविष्य के लिए जो करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जनता नहीं जाना चाहेंगी। ये हमें 100% पूरा जनता के ऊपर भरोसा है। जनता के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। दोबारा मैं शिव प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, कि बड़ी तादाद पे यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हैं, तो आपके पीछे मजबूती के साथ है। एक बड़ी बात है कि एक मजबूती कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके कांग्रेस के प्रवेश के बाद आएंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पक्षान प्रवेश केले शिवप्रसाद शिरोडकर आणि आपले मनोगत व्यक्त करचे। मी देवाक नमन करता, आमचे शिरोड्याच्या लोकांकय नमस्कार करता। आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी एंड गोवा डेस्क इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, को इंचार्ज मॅडम डॉक्टर अंजली निंबाळकर जी, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे लाडके गिरीश भाई चोडणकर जी, आमचे डायनेमिक LOP, आय थिंक लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू बी लाईक हिम, सो युरी आलेमाव आय वेलकम यू। आमचे कुशावतीचे डिस्ट्रिक्टाचे राजेश वेरेकर, शेख सर आमचे सिनियर लीडर हू इज बीन गायडिंग फोर्स टू द एंटायर अँड वर्किंग प्रेसिडेंट, आमचे सगळे डिस्ट्रिक्ट मंगलदास, शशांक आणि येस आणि समील वलवयकर सावयो, स्नेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो। आय ऑल्सो लायक टू टेक एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रुनो कुतिनोज नेम ब्रुनो। सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी पार्ट ऑफ काँग्रेस। आणि हांव आज सांगपाक सोदतां की वॉट इज द रिजन वाय एम आय देर शूड बी अ रिजन टू जॉइन काँग्रेस। येस, आय एम बॉर्न इन काँग्रेस लॉयल फॅमिली, पण देर इज अनदर रिजन आय एम जॉयनिंग काँग्रेस। 20 वर्सां आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगलें, आतां 20 वर्सां थंय BJP रूल करता। आय वील स्पेसिफिकली स्पीक ऑन शिरोडा। 20 वर्सां शिरोड्या BJP रूल करता, BJPचो आमदार आसा, पूण शिरोड्या BJPन लक्षच दिवना। आमचे लोक हे आयल्यात पळय आज हांगा, 4च गोश्ट्यो, रस्तो, उदक, हॉस्पिटल बरें आनी तरणाट्याक जॉब, पूण हे 4 गोश्टी जायनात। झिरो support. So I thought I will go with vision of our opposition leader Rahul Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and I said I'll follow HAND. What does HAND show? HAND is, you know, आवाज of तरणाटे, आवाज of शेतकार आणि आवाज of गरीब लोकांचो। So you know, हे विजन घेवन म्हाका लोकांची सेवा करपा जाय। आणि आज इंडक्शनाचो असो दीस न्ही, ही शिरोड्याक नवी सुरवात। आय एम ग्लॅड, एक आमी 2 दीस पयलीं डिसायड केलें आनी आमचे इतले लोक आयले। सो हांवें आजून पर्यंत राजेशान सांगलां तशें
फ्री टँकर सर्वीस दिल्या बेतोडा टू बोरी शिरोड्या पर्यंत, ॲम्ब्युलन्स दिल्या कारवार टू पेडणे पर्यंत गेल्या ॲम्ब्युलन्स. आनी आमी अशें खूब कामां करतले. आमी सगळे एक जावन ब्लॉक आमचो एक्स ब्लॉक लोक जे आसात आनी प्रेझेंट लोक आसात पळय सगळे एक करून आमी सगळे वी वील एन्श्योर सर 2027 शिरोडा इज काँग्रेस अँड काँग्रेस वील विन इन शिरोडा. ओके, आय एम रियली थँकफूल टू आमचे शिरोडेचे लोकांनी भुरग्यांक स्कुलाक आसता. इट वॉज अ वर्किंग डे टुडे, स्टील यू ऑल हॅव मेड इट ऑन वन मेसेज. Sir, I want to tell on behalf of entire Shiroda family, Shirodakars, that this is just a trailer. Picture abhi baki hai. Thank you very much. शिवप्रसाद शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं. शिवप्रसाद शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं. आता शिरोडेचे अनेक नेते श्री हेमंत सावंत हे सगळ्यांचे आभार मानतात. खंयचो प्रोग्राम जालो किंवा खंयचो कार्यक्रम जालो की ताका अंतीम टप्पो म्हणजे आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थँक्स. I also want to, I missed out one name. I want to also after that. ना हांव आनीक आमचो डायनॅमीक मॅडमीन म्हणिल्लें तें जेनजी हू इज अ फेस ऑफ गोवा टुडे अँड हू हॅज डन लॉट ऑफ थिंग्स इन लास्ट 2-3 months. एक्शन अशी केल्या सी एवरीबडी ऑल्सो वॉन्ट्स टू फॉलो हिम अँड दॅट इज अर्चित नायक. आय विश हिम ऑल सक्सेस फॉर फ्युचर अँड इज बीन व्हेरी डायनॅमीक गाय. खंयचो प्रोग्राम जालो की ना त्या प्रोग्रामाचो अंतीम टप्पो म्हणजे वोट ऑफ थँक्स किंवा आभार प्रदर्शन करपाचे सगळे जे अतिथी लोग आयला तांकां. मैं खास करके निम्बाळकर जी आपका और ठाकरे जी का खास तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने दूर से आप इधर गोवा में आए और हमारे प्रसाद जी के इंडक्शन के इस शुभ मौके पर. आणि त्याबरोबर आमचे LOP युरी सर, त्याचप्रमाणे गिरी सर, त्याचप्रमाणे MK शेख सर, त्याचप्रमाणे आमचे गरेकर सर तांकां आणि त्याचप्रमाणे आमची सगळ्यांची नांव ऑलरेडी वळख जाल्ली आसा सगळ्यांची. पण आज जे इंडक्शन जालां हें जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं पासून आमकां वेल कनेक्टेड आशिल्ले बाब शिरोडकर, आमकां वेल कनेक्टेड आशिल्ले. पण ताजे जेन्ना पयर तांचो फोन आयलो की आज आपलें इंडक्शन खरेंच बरें दिसलें आनी आमी आसा तितली कामां आमची कडेक काडून आज आमी तुमच्या इंडक्शनाक आमच्या इंडक्शनाक आयिल्ले आसा ताका. आनी शिरोड्या मतदारसंघाक ह्या खेपे 2027 काँग्रेस परत आपलो फ्लॅग फडकयतली हातून इल्लोय दुकान. तितले आमची काँग्रेसची जी बोट आसा ती बुडोवन तो गेलो कोण तेंचें नांव सुद्दां घेना आमी. पण ही बोट आसा ती परत आमी साल्वार करतले आनी परत आमची काँग्रेसचो झेंडो आमी शिरोड्याक परत उबो करतले. सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमची मिडिया, त्याच प्रमाणे पेपर मिडिया किंवा हे सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि त्याच प्रमाणे शिरोडा मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते आणि सपोर्टर्स ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ले बद्दल सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. माणिकराव जी, एक सवाल है. हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपने सोशल मीडिया से मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस का कि एक प्रेसिडेंट और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट आपको लग रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. इस बात से बहुत मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा शेयर भी हो रहा है. देखिए, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी मानती है. सभी वर्ग के सभी के लोगों को साथ में लेके चलने का विश्वास कांग्रेस पार्टी रखती है. बीजेपी किसी पर भी विश्वास नहीं रखती है और इस तरीके से बातें फैलाना उनके तो जिन में है. इस तरीके से बातें वो करते हैं कि उनको ना संसदीय प्रणाली पे विश्वास है, न यहाँ पे जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास है, ना कहीं सबको धर्म को साथ में ले चलने वाले पे विश्वास है. उनका विश्वास तो सिर्फ उन्हीं के इस पर है कि हमारे जो विचारधारा है उसको ही आगे हम लेके जाएंगे, किसी को साथ में नहीं ले जाएंगे. ये उनकी विचारधारा है. गिरीश बाबा, मनीषा उसगांवकरान एक स्टेटमेंट केला की तांचे कडेन 10 लाख मागले. एक सर्वे दाखयलो कितें आनी तो सर्वे वाडोवपा खातीर तुमी थंय 10 लाख मागले तांचे कडल्यान.
इलेक्शनाक आनीक 140 दीस उरल्यात. 140 दिसांक म्हाजे जवळ जवळ 200 तरी एलिगेशन आनी न्यू जातले. तुमची तयारी जर आसा, हांव प्रत्येक एलिगेशनाक उत्तर दितलो. हांव जे एलिगेशन जातकर तुमचे पासून खंयच पयस वचपाना, तुमकां सोदपाकूय पडपाना. फक्त तुमचें काम आसपाक जाय कितें घेवपाक. हांव कोणाकूच पिसू म्हणपाना. म्हणजे खंय पत्रकारान जर म्हाका विचारले प्रश्न अशे एलिगेशनाचेर, हांव तुका पिशें लागलें रे म्हणपाना. जो एलिगेशन करता मनीशा तेकाय हांव मेंटल म्हणपाना जावं आनी कितें म्हणपाना. तेकाय कांय वायट म्हणपाना. कारण डेमोक्रेसीन जे एलिगेशन जाता ताका फेस कर
president can answer some nicely. Why can't he? Thank you. Thank you. Europe 39 याच्या अपोज 17 जुलैला इनफ इज इनफ रेग्युलरचा मोर्चा किती काँग्रेस सपोर्ट करतलो मोर्चा? TCP ऑफिसर 100% आम्ही स्टार्टिंगच्यान सांगलेले की हे सेक्शन जेन्ना येयल्ले त्या वेळार इंट्रोड्यूस जेन्ना हाऊसात येयल्ले त्या वेळार ओपोज करून आमकां वी वेंट इन द वेल टू ओपोज इट इन द असेंब्ली. आउटसाइड वेन फेर्दीन बाब रिबेलो or Pravul Kumbodkar gave that bill to us. I was the first to present it in the house. We fought that a discussion should happen. So whatever call is being given, the party will support because this is destroying Goa against our environment. Thank you.